समट आणि सावाला मोगाच्यानो आदल्यांक्यांत इगर्चा भितर कुरीस असतात फोंडा वयर ताज्या वयल्यान सल्ल्यार आमी कुरीस अपवित्र करतावंगी सिमिस्त्रींत फोंडा वयर रावताव निके पिल्ल्या मनशाक आमी आगावूर दितावंगी करतावंगी आनी तशेंच खंय कಡೆ देवळाक गेल्ल्या कडेन या देवळाक गेल्ल्या मनशांनी येवन खंय प्रसाद दिलें जाल्यार कळीत नासतना केलें आमी कांय पातकांत पडतावंगी असल्या संगते विशयांत आमी संवाद केल्लो चर्चा चलयल्ली आनी थंयसर आमी रावयले आज हांगा तावन मुखार आनी सवार संगते विशयांत आज आमी जाणा जाता तुमकां ह्या संवाद कार्यक्रमाक स्वागत समट आणि सावाला समाजांत बरो संबंध दवरचे खातीर असचे खातीर कितें सर्वधर्म संमेलनां आतां काले बंधुत्व म्हणटात सो देखून खंय कडेन देवळांत हे कार्यक्रम जाले या खंय इगर्जेंत ते कार्यक्रम जाले मसिदीन जाले आमकां काले मेळटा म्हळ्यार तातूंत दोन संगती पळोवंक मेळटात एक धार्मीक भाग आसता आतां इगर्जेंत जाल्यार फेस्ताचे मीस आसता आनी त्या मिसा उपरांत रिसेप्शन या सोशल फंक्शन आसता देवळान जाल्यार तशेंच आसता तांचे कडेन धार्मीक कार्यक्रम आसता आनी ताजे उपरांत विंगड थंयसर भायर स्टेज प्रोग्राम आसता आतां ह्या धार्मीक सर्वधर्म संमेलनांत आनी पुरा पाद्राब काल जाता म्हण जाल्यार फिरगंजीत एक मुखेली जाल्ल्यान सामान्य जावन एक आपोवणें आसता पाद्राबाक कळीत आसता तो काल्या खातीर आतां कितें करता की म्हणून पूण थोडे फावटी कितें जाता म्हळ्यार लोकांक तें कळटा की ना गे म्हूण कळना पाद्राब गेलो हाका देवळाच्या प्रोग्रामाक आमकां वचनाका म्हणटा आमी गेल्यार कितें मागीर देव एकलोच म्हणटात देखून पाद्राब गेल्या उपरांत आमी गेल्यार कितें प्रॉब्लेम म्हणून एक चिंचा आसा देखून कशें विंगड करी येता संगती धार्मीक संगत आनी त्या भायर सामाजीक संगत ती कशी समजून घेवची आनी आमी आमच्या लोकांक कशें ह्या विशयांत समजणी दिवं येता गे म्हणून पयले सुवातेर मस्त संगती आमच्या हातांत नात देखून आमी असल्या कार्यक्रमांत हेरांनी मांडून हाडटा आसतना भाग घेतल्यार आमी आमची इल्ली बुदवंतकाय शणेपण वापरीचे जर आमी मांडून हाडटा आमकां कळीत आसा आमी हेरांक अपमान करचेत आसले या हेरांक कितें कश्टार घालचेत आसले आमी कसलें करिना म्हणून पूण हेरांनी मांडून आसतना एक याजक जावन धर्मीक मुखेली जावन ते आमची जबाबदारी पयलेच समजून काण घेवचे असले कले संदिग्ध लजे घालचेत असले संदर्भ आसतात गी म्हणून एक दाखलो एकल्या एका गवळी बापा बी साहेबाकच चालले ताका पयलें कळीत नासलें तो वचून शिकून पडलो आनी थंय सगळ्यांनी करता आसतना ताणें कलेंक एक जेस्चर करीचे पडलें तातूंत तान वस्तू ताका आयकोंक मेळ्ळें ताणें जावन तुमी सांगले बरी ताच्या मतीन काळजांत कांय नासलें पूण ताल्या संदर्भ वचून शिकून पडलो कॅमेरा आसले ते देखून आमी मस्त शणैपण वापरचें पडटा चिंत्या एक ह्या जाकाक वचचेंच पडलें कश्टांत आनी तुमकां कळीत जालें असले असले संदर्भ आसात कशें चुकोवन काण घेवया म्हणलें प्रतिनिधींक धाडयेत लायक मुखेल्यांक थोड्या संदर्भार तेंगे धाडयेत भाग घेवंक तशें अशें स्कांदल जाता आनी कश्ट आसा म्हणलें जाल्यार धार्मीक फुडाऱ्यांनी वचून हर एकल्यांक हें जावच्या बदलाक तुमच्या लायक मुखेल्यांक कोणाक सांगून त्या दळा ताका कालें त्या धार्मीक रितीन डायरेक्ट भाग घेवचें म्हणून ह्या सोशल फंक्शनांत हें करया तुमकां स्पश्ट रितीन कळीत आसा आमी पयलेच सांगयेत म्हाका माफ करा हांव मानून घेता पूण धार्मीक हाका म्हाका येवंक जायना उरल्या हाका येता म्हणून आमी स्पश्ट आमचो उद्देश आमी सांगयेत कित्याक म्हळ्यार कोणेय खंयच्याय मनशान हांवें वदोळ सांगले बरी तुवें हांवें केल्ले बरी कर हांवें पाती येल्ले बरी कर म्हणून बंधुत्व करूंक जायना आनी सर्व धर्म हे करूंक जायना हय ते स्वातंत्र्य विशे जाय म्हणचे नाका म्हणचे ताचो एक बंधुत्वाचो एक वांटो देखून फाल्यां आमी कार्य करतानाय कोणाक फोर्सान आमी केल्ले बरें करूंक जायना आनी हेरांनी जर आमकां तसल्या परिस्थिती गेल्यार आमकां खंडीत जावन तसलें करूंक कायदो ना देखून आमी शणेपण ह्या संगतींनी वापरचें पडटा
जाता असताना सडई आमचो भावाड सस्वा खडा तितलो भावाड आसल्यार कडपा सारक्या भावाडता वाडल्यार खऱ्या भावाडतान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावाड सोम्या सडई आमचो भावाड सोम्या सडई आमचो भावाड सोम्या सडई आमचो भावाड मुरी माईक उलो मारता असताना सडई आमचो भावाड संता भक्तांची जिणी नियाळताना सडई आमचो भावाड आराधन नवीन भक्तीन करता असताना सडई आमचो भावाड मागणी रसार करून परताना सडई आमचो भावाड सस्वा खडा तितलो भावाड आसल्यार कडपा सारक्या भावाडता वाडल्यार खऱ्या भावाडतान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावाड सोम्या सडई आमचो भावाड सोम्या सडई आमचो भावाड सोम्या सडई आमचो भावाड समट आणि सावाला आणि एक प्रॅक्टिकल संगत तिकली म्हणून सांगल्यार चिंत्या एकलो मनीस ताजें घर बांदूंक आसा आनी त्या भायर बुन्यादी फातर दवरूंक आसा त्या वेळा ते काम करतलो मनीस कॉन्ट्रॅक्टर हिंदूवाचो आसता या आनी एका खंयच्या धर्माचो आसता आमी कांय करता म्हणून सांगल्यार फादराबाक आपयतात बुन्यादी फातर दवरूंक बेजार करूंक या फादर म्हणून सो तो करता थोडे फावटी काय जाता म्हणून सांगल्यार त्याच वेळार आनी ताणें आनी एकल्याक आपोवन हाडले आसता त्या कॉन्ट्रॅक्टरान असं जाल्यार संदर्भाचेर आतां धनी करतलो मनीस क्रिस्तांव एक देव पावता पूण तो काल म्हणटा की म्हूण सांगल्यार काम करचें आमच्या मनशांनी देखून काम करता आसतना कांय बाधक जायनातले बरी आमच्या पातयेने प्रमाणे पुजा हे करी जे आमकां तुमी सोडी जे म्हणटात त्या वेळा एकल्या मनशान विचारलें कालें करचें गी म्हणून म्हळ्यार बांदयताले मनशान क्रिस्तांवान सो असले संदर्भ मस्तू आसतात लोकां मदें तोडी विचारतात मस्तू जाणांक कालें करचें म्हूण कळना हें कितें करी येता आमच्या लोकांक आमकां कशें आमी कुमक करी येता म्हणून हांगासरी फादर सवाल इतलेंच घर तुजें आनी तुका कशें जाय तशें करूंक अवकाश आसा गे म्हणलें आतां एक तुमी विचारलें सवाल तो कॉन्ट्रॅक्टर या इंजिनियर या काम करचो मनीस म्हज्या धर्माचो हय हांवें पातयेवचे बरी म्हजो भावडो आसले बरी नातुल्ले व्यक्ती देखून असल्या संदर्भांनी हांवें सांगचें तुका तुज्या कुशे प्रकार तुज्या शिंपा प्रकार करतलो मनीस मेळटा गी म्हणलें वस्तू बटी आसतात पूण आमी विविध कारणां लागून एक हो कॉन्ट्रॅक्टर बरोवपाचें काम बरें या मजुरी पयशे उणे म्हणून ह्या संगतीक लागून आमी करता ऑब्जेक्टिवली हय सवाल इतलेंच
कोणेय खंयच्याय धर्माच्यांनी पब्लिकी वैयक्तीक रितीन केल्ली पुजा जावं मागणें आमकां कळीत आसा तें कितलें म्हळ्यार तितलेंच भायल्या दोळ्यांक काय केल्ले बरी दिसता पूण न्हीज जावन खंयच्याय देवाचें आराधन जावन दी मागणें जावन दी तें चलना आमकां दिसूंक बरो नाल्ल पडलो आनी घालें कुंकम घालें आनी एक कुंकवड घातलें ते बद्दल भायल्या देखीक कितें कितें म्हळ्यार खंयच्याय एका धर्माचें कांय थंय जाता म्हणून आमकां बघता पूण न्हीज जावन आमकां कळीत आसा असल्या संगती वरवीं बरेंय जायना वायटय जायना कित्याक म्हळ्यार कितेंय जाता तर देवाच्या कुशे प्रकार ताच्या बेसांवांनी जाता तर देखून तुवें केलाय ह्या संदर्भांनी जर कोणाय की कांय कितें करूंक अवकाशच ना एक प्रमुख कितें करीचें म्हळ्यार अशें जाल्यार क्रिस्तांव पार्टीक पयलीं सांगाचें कितें म्हळ्यार पयलें पाद्र्या पातावन फिर गजविगारातावन ह्या जागातावन मागणें करा त्या संदर्भार अशें जाल्यार खंयचेय घेवन तांचे कितें प्रायवेट करतात करनात थोडे फावटी आमकां कळीत आसून करूंक पुरो थोडे फावटी आमकां कळीत नासतना करूंक पुरो दाखल्या सांगचें तर आमच्या सगळे सरकारी दफ्तरांनी वय एका धर्मा रितीचें मागणें चलता वर्साक पूण त्या दफ्तराक आमी येता आमचीं कामां जातात या जायनात आमी पयन करचें विमान आमी पयन करचें बस खंयच्याय पाद्र्या पाकापून आमी बेसांवंक गेल्लें ना पूण कोणेंय केलां पूण आमी तातूंत पयन करता असो अर्थ तितलोच आमकां साद्या जिवितांत जायत्यो संगती आमकां जाय जाल्ले बरी करूंक जायनात आनी आमी कितें आसा हांव तें मानून घेता पूण त्या विमानार पयन करता आसतना हांव म्हज्या सर्गींच्या बापा लागीं हांव मागता म्हाका राख देवा म्हणून हांव म्हजें मागणें करता हांव बसार पयन करतना एक कोन काडूनय करता देखून हांवें पातयेवचो देव नीज देव एक देव जर म्हाका बेसांव दिवंक शकता त्या प्रकार हांव करता आनी एकलो म्हज्या हाता खाला आसलो जर दुसरो उपावत ना तो भियेता तें करता हें करता आमी ताका प्रोत्साहन दिवचें नाका सांगचें सांगया म्हाका तें बरा गरज ना तुमी करना जाल्यार बरें लिपोवन सुकोवन कांय करता अशें सांगती साद्या जिवितांत सगळ्यांनी घडटात आनी आमकां कांय बादाक जायना तातूंत कांय बादाक जायना कित्याक म्हळ्यार राखचें पसचें अवघडांतले विघ्नांतले आमकां राखचें देवान सादें एग्जाम्पल हांवें दिलें आमचें बस आमचीं ऑफिसां आमचीं विमानां आमचीं दुसरीं हातेरां तीं पुरा आमी आमच्या देवा लागीं मागता देखून तें हांवें उद्देशपूर्वक करचें न्ही त्या मनशाच्या अस्कत भावता लागून तो करते आसा देखून हांवें थंय ताका कन्वर्टदार करूंक म्हाका भोवशा अवकाश ना कश्ट देखून आमी जाता जाल्यार ताका सांगयेत आनी असले दोनी सांगात हाडचे संदर्भी सुकयचे आनी तुज्या मतीन काळजान कशें स्पश्ट आसूंक जाय म्हाका असल्यान थंय कांय भावाट ना म्हाका तें केल्यार करना जाल्यार सादारण एकतलें कित्याक म्हळ्यार ह्या संगतीनी कांय ना खांबावल कशें सांगता पळय बॉम्बे म्हणली नांत कोणी बॉम्बे पुजा करता जाल्यार तो कालें करता तितलेंच तें म्हाका पडोवन गेलें ना म्हाका असो एक नेज देव बॉम्बे पुजा करता करून दी ताणें दिल्लें जेवण हांव काडयता कित्याक म्हाका बादा पडा पूण एक मात्र हांव हेरांक स्कांदाल जाय देखून ह्यो सर संगती कितें पळय हर एकांत एक जबाबदारी आमकां आसा म्हळ्यार स्कांदालाची जर इगर्जेंत आमचें बांदप आसा आनी कॉन्ट्रॅक्टर आमचो चिंत्या असो आनी तो करता तें व्हडलें स्कांदाल जावंक स्पश्ट रितीन पळोवंक जाय ह्या संदर्भांत म्हाका ना एका ल्हानशा हातूंत दुबळो मनीस घर बांदता ताका दुसरी वाट ना दुसरो क्रिस्तांवचो आनी ताका जाय जाल्यार करूंक ना तसल्याक तुवें करनाचो व्हडल्या आका हाडीचे तें म्हळ्यार आमकां भोवशा बारीक आसता ताच्या साद्या भावार्था लागून देवा लागीं तो मागून दी ओके आनी एक विचार कालिंग म्हळ्यार थोडे फावटी लोकां मदें अशें समजून आसता म्हळ्यार कालिंगी तांकां घरांत या तांच्या गोठ्यांत समस्या ते आसतात एक कालिंगी गोरू मरता आनी एक कालिंगी जाता ते दळा सडाव जावन आमचो लोक कालिंग करता म्हळ्यार पाद्राबाला घेवन सांगून एक बेंजार करून आनी तें बरें आसता मागीर थोडे फावटी अशें जाता कालें म्हणटा जाल्यार कालिंगी दोश आसा देखून ताका अशें अशें कालें केल्यार समज जाता म्हणून एक लोकांक एक अशें जाता जावंक पुरो म्हणून पूण काळजांत बघना हें करीचें म्हणून मन ना देखून ते कालें म्हणटा म्हणटा जाल्यार तुवें हेजें म्हणना तुवें त्या लाखाचें दिलें हा पुरो म्हणून देखून मनीस चिंता कालें म्हणटा जाल्यार हांव कांय करना वचोन निज रितीन ताका कालें ताजें इतलें घे तें जाल्यार तूं दी म्हूण सांगून म्हणटा पूण अकरेक कांत येता कालें म्हूण सांगल्यार हांव वचोना पूण पयशे दिल्यात आनी काय वस्तू दिल्यात म्हणून हे कांतावणी भितर आसता देखून तें पयले सुवातेर तलाक वेचंत सूख
पूण अशें गेल्ल्या मनशांक तातूंत कशी एक सुटका मेळी येता गी म्हणून दिव येता नीतीशास्त्रांत फॉर्मल कॉपरेशन आणि मेटिरियल कॉपरेशन म्हणून आसा एका वायट करण्यांत हय हांव ह्यान एकलो कशें मेतेर जाता म्हणून फॉर्मल म्हळ्यार वैचारिकतेंत या काय म्हणटात डायरेक्टली शीदा मेतेरपण घेवचें आनी एक मेटिरियल म्हळ्यार इनडायरेक्टली परोक्ष रितीन एका वायट संगतींत मेतेर जावचें आतां फॉर्मल कॉपरेशन म्हळ्यार सादारण चिन्नान शब्दान आनी करण्यान तें सोमा हांव वय म्हणटा म्हाका तें जाय आनी म्हाका खरीचें म्हणून शीदा मेतेर जावचें चिंत्या असल्या एका मनशा कडेचें भविश्य सांगचेल्या कडेन आनी कितें वायट कितें बरें म्हणून सांगतल्या कडेन आनी तुजें जिणेंत हें आसा तें आसा म्हणून सांगच्या मनशा कडेचें दॅट इज फॉर्मल कॉपरेशन म्हणटा कोंकणींत सारको शब्द म्हाका मेळोना पूण सादारणशें अशें कोणी मनीस ह्या रितीन वायटाक हें जाता जाल्यार तो देवा मुखार आपल्या कोशेडना मुखार शीद जबाबदारी जाता त्या विशयाक हांव येता मुखार इनडायरेक्टली ऑर मेटिरियल कॉपरेशन म्हणटात तूं त्या पिक्चरान नाय तुमी सांगल्या प्रकारे पूण त्या करण्यांत तुवें इल्लोसो वांटो घेतलाय पयशे दिवन गी कोणा करना गी मेटिरियल कॉपरेशन म्हणटा हांव म्हळ्यार भौतीक रितीन सहकार दिवचो असल्या संदर्भार पयल्यांच्या वर्गाच्या की हो वर्ग इल्लोसो जबाबदारेन या कितें म्हणटा सुखींत इल्लोसो उणो म्हूण सांगेत पूण हातूंनी कोशेडदाक तें पाताक या ती सूख बांदता भौतीक रितीन चिंत्या आतां एकलो जीवशी मारतेल्या कोयतलां सप्लाय करता कळिता तो मनीस हो लगाड काडचो म्हणून पूण हांवें चिंतचें म्हाका बिजनेस जायचें म्हणून पूण तूं कळीत आसून तूं करताय तूं करिनाय पूण दुसऱ्या वरना करयताय या ताका सहकार दिताय म्हणल्यार देखून भौतीक रितीन या इनडायरेक्टली असल्या संगतीन भाग घेतला की तें पाताक बांदता देखून मस्त जाणांक कशेट जावन कांतोवचें ह्या खातीर आतां नीज गजाल गी ही म्हणलें सवाल आतां कोणाय मनशा वरवीं कितें उणेपण आसा दोश आसा तें आसा हें आसा तें काडूंक जाता वखद घालयेत कांयले मंत्रां करयेत तें घाली गजाल नीज गी म्हणलें म्हज्या लेकार हाचें इतलें व्हडलें पिशेपण दुसरें ना मनशाची मोत कितली बळादीक तितली तस्कती मनशाच्या मतींत मस्त संगती आमकां करूंक जातात जाय म्हण जाल्यार वय म्हण जाल्यार तेन्ना तित्त मोत अस्कत जाता आसतना मस्त संगती हें जातात जालें वायटी जातात कोणाय मनशा वरवीं अनेका मनशाक बाधक करूंक जायना आनी कोणाय मनशा पयस रावून आनी कांय बरें करूंकय जायना बरें करचें या वायट जावचें देवाच्या कुशे प्रकार देवाच्या पदवे प्रकार ओके मनशान तावन येवंक पुरो पूण निजावन येवचें तें देवा तावन चिंत्या जर कोणेय वखद घालना आनी कांय पयशे घालना आनी इल्लें कुंकुमा घालना आनी एक नाल्ल पेटोवन कोणाय की पिडा येवचे बरी मरचे बरी करये जाल्यार ओसामा बिन लादेनाक अमेरिकाच्यानी बिलिया पयशे करचो न्हू तांणी अखेरीक ताका काडलो गुळो घालना हेलिकॉप्टरान राती वचोन म्हणून खंयच्याय मनशाक कळोवना न्ही तो खंय आहा म्हणून कळोवना न्ही कित्याक ना तोले सुक्त्यो ना जर हात पळोवन हें कळोवन मनीस खंय आम सांगेत जालें तांणी सोदून काडचें पडलें खंय तावन घेता तें सोडया आमच्याच गांवांत विरप्पान आसलो राणांत आसलो त्या राणाच्या भोंवतणी कांय हजारांनी आहले असले पुरा वखद घालचे मंत्रां घालचे कितें जाता म्हूण सांगचें खंय आसा म्हूण सोदून सांगचें पुरा एक्का मनशाक धरून जालां न्ही ह्या मनशाक ताका धरून गुळो घालो अशें म्हणटा आसतना असल्यो संगती कोण पाती येता पळय ताका थोडे बिटी ताच्या अस्कतकाये लागून जातात जर म्हाका पिडा आसा कोण ना हांव काल जाता कोण ताका पिडा येता म्हणून आमचे मोचूच सुतवले हे संगती सांगता आनी ताका चडीत जाता देखून हे विज्ञानी आमकां सांगता पॉझिटिव्ह थिंकींग आमकां भावाडटा आमकां पॉझिटिव्ह थिंकींग दिता देखून भावाडटा वरवीं आमकां बऱ्यो संगती जातात आनी देव सडीत बेसांव दिता कोण अस्कत आसा पळय ताका सगळ्यांनी वायट दिसता आनी वायट घडले वरी बघता आनी असले मनीस फायदो जोडूंक विविध कारणां लागून जायते आसात देखून हांवें सांगचें इतलेंच असल्यो संगती नांत संवसारार ओके म्हाका एक दाखलो दिवन हें करता हांव
एका एक सूर्य स्त्री एक प्रायस्त हां ती मिसा गेल्ले तेवळ तिच्या बागलाक एक लिंबो आनी एक 2 मिरसांग्यो आनी कुंकुम घालून एकल्यान हें केलें आनी तिणें म्हाका फोन केलें रडोवन फादर म्हाका अशें कितें करता तशें कितें करता म्हाका समजलें तिका बेस्टावच्या खातीर ती एक सुरी आनी भिवोवच्या खातीर हांवें केल्लें म्हणून हांव गेलो हे मागणें केलें तो लिंबो खाण हांवें हाडलो इगर्जेक सरबत करून पिवलो सरबत करून पिवलो मिरसांग उडयली मिरसांग ती म्हळ्यार ताका हें लागलें देखून ह्यो जवळ म्हणसर म्हाका कांय जावना जर तसलो प्रभाव आसुल्लो आमकां लागा जाल्लो जर हांव चिंतून हांव तें सरबत करून पियेतो आहलो म्हाका त्या दीस इल्लो ताळो दुखो जाल्ले बरी जाते पोटांत कांय आडवळ्ळे बरी जाते आहलें कोणना कित्याक म्हळ्यार म्हजी मत मनशाची मत तशें करूंक शकता देखून हर एकल्यानी हे मतीन दवरूंक जाय सर पदवेदार देवा शिवाय सकट संगतींची मनशांची सकत ती अस्कतच मनीस बरें करूंक शकता वायट करूंक शकता हेरी आमी पूण आमचें मत आनी आमचें काळीज आमचें मन खंय आसा म्हणल्याचेर देखून कोणेय ह्या संगतींक येचें तें चुकीचें आनी पयल्या उपादेशा विरोध हांव एकलो मात्र देव एकानेजा देव मान दिवचें म्हळ्यार तें आनी उरल्यो संगती आसात आनी तें घडटा म्हणून समजोवचें देंवचार आसा कोणाक आसा कोण ताचेर पाती येता ताका वायट घडटा देंवचार राखूनच आसा पूण देंवचाराचे पदवेदार देव देखून देवाक जर तुमी पाती येतात खंयचें वायट आसा जाल्यार नाश जाता आनी देखून अशें जाल्यार संगतीन कोणेय येचें न्ही केल्यार तें चूक आनी तें मनशाचें अंतस्करण खंडीत खांदयता कित्याक म्हळ्यार ताका कळीत आसा हांव अशें केलां म्हणून एक थोडे फावटी वाद उपयोग करचो आसता तें कशें म्हूण सांगल्यार कलिगी पिडा आयली कलिगी संकश्ट आयलें पाद्रबाडे गेली मागण्याक कांय बरेंपण जावना देखून तांकां सांगता कारण म्हण जाल्यार अशें जाल्यार एका प्रिचरा कडेन गेल्यार तो गूण करता म्हणून ताजे कडेन केलें तो म्हळ्यार आमच्या पवी सभेचो न्ही विंगड मनीस ताणें कालिंगी केलें बरेंपण जालें मागीर थोडी अशें म्हणटात कारण म्हळ्यार त्या मंत्रवादी कडेन गेल्यार तो कालिंगी दिता बांदूंक आनी कालिंगी घेता पिठो दिता आनी ताज्या उपरांत सूख म्हूण सांगल्यार आमकां हांगा ही घरची कडेन गेल्यार बरें जावना ताजे कडेन गेल्यार बरें जालें ह्या मंत्रवादी कडेन गेल्यार बरें जाल्यार जालें न्हय खंय गेल्यार कितें गे म्हणून एक वाद तांणी उपयोग करचो म्हळ्यार गेल्लें तें सारकें म्हूण दाखोवचे खातीर करतात आनी सुशेगाद आसतात म्हळ्यार बरेंपण जालें म्हणून आनी थोडे फावटी काल आतां म्हण जाल्यार बिजनेस बरें जालें म्हजें थंय गेल्ले वरवीं म्हणून अशें जाल्यार मनशांक कितें म्हूण येता पयले सुवातेर हांवें वडोल सांगले प्रकार सकट बरें देवात हांव येवचें देखून पाद्रापाडे गेलो त्या प्रिचाराडे गेलो त्या प्रिचारान बरें करचें न्ही पाद्रापान बरें करचें न्ही हें आमी हर एक उडो आसता देवाच्या कुशे प्रकार मांडावळे प्रकार ताका दुस्मनांत न्ही आमकां बेसांव दिवेत खोट्या मनशांत न्ही आमकां बेसांव दिवेत कशें तें परण्या सोल्ल्यान पळय बालक प्रवाद्याक आनी रायान विंचले शिराप घालचे वयर पूण देवान ताची मत इतली बदलली ताणें इस्रायल परचे बेसांव दिलें देखून बेसांव आमकां खंयच्या खोट्या मनशांत येवेत पूण एक आमी हर एकलें उडो आसतरूंक जाय ती देवात येवची मनशांत न्ही तुका जर तुका बघूंक पुरो तूं थंय गेल्ले वरवीं तुका बेसांव मेळ्ळें पाद्रापाडे लागीं वचून तुका मेळोना म्हणून तें आर्ग्युमेंटूच चूक कित्याक म्हळ्यार भोवशा तूं सोंसणीकाय सांबाळूं नाय तुवें कालें तुजो भावार्थ तीर सांबाळूं नाय पूण देवाक तुका बरें जायचें मोगलें तें घडलें देखून त्या मनशा वरवीं न्हय जर तूं त्या मनशा वरवीं तुका घडलें म्हणून चिंताय तूं देवाक बरें केल्ल्या देवाक तूं अपमान करताय आनी एक मस्त जाणांक कितें गे म्हळ्यार मतींत आसा मागिल्लें कुडलें मेळाचें आमचे सकट पिडा गूण जायचे पिडा गूण जायना जाल्यार देवाक सोदून थंय हांगा आमी येता हेय एक सारकें भावार्थी मनशाचें चिंताप न्हय ह्या संवसारी आशिल्ल्याक पिडा उणेपण सोलवणी कश्ट नश्ट आसतलेच तूं खंयच्या धर्माचो जा आनी कितेंय हें कर आमचो अनुभव आमकां सांगता कोण निजा देवातावन भायर गेला तसल्यांक तात्कालीक थोडे हांगासर उपकार मेळ्ळेले आसूंक पुरो पूण ताची जिणी सगळी जर तुवें सारकी पळयली तातूंत वायट आनी अनवरां पिडा शिडा कुटुंबां नाश जाल्ली चड शिवाय
एक दोन काही थंय हांगा मेळ्ळे आनी तेंत सारकें म्हणून चिंतून येवचें एका रितीचें कालें ती बुलावणी आनी त्या मनशांनी हें करचें देखून तात्कालीक टेम्पररी कम्फर्ट आनी हिलिंगा खातीर सोदून गेल्लो मनीस वायटा संपडलो ताचें कुटाम नासलें देखून देव इस्रायल प्रजे सगळे बेसांवांनी बरयल्लें ना कित्याक म्हळ्यार हर एका कश्टांक एक अर्थ आसा तें कोणाक कळटा खऱ्या भावार्थ्याक मात कळटा देखून तूं खाली असले ल्हान ल्हान धाकटे धाकटे उपकार मात्र सोदून वेशीत तर कितें जातलें तुज्या जिणेंत निजा देवान तुका कितें दिवचें जातालें तें होगडायचें पडटलें देखून भायर गेल्ले तवळ बरें जायना जालां एक्सिडेंटली जावंक पुरो या देव हांवें वडल सांगले परी दुसऱ्या मुखान तुका बेसांवन दिवंक पुरो तूं म्हजे लागीं ये वायटा फाटल्यान वचनाका म्हणल्यार संदेशान दिवंक पुरो देखून पुनू तुजें सगळी जिवीत तूं जर तर त्या मनशांतय त्या तत्वांतय तशें जाल्यार संगतीतय तूं जिवन मांडून हाडशी तर तुजी जिणी हेरांक पळय आनी शीक तांची जिणी वाज तुज्या नासाक येतली देखून कश्टांक लागून देवाक सांडचें मनशा फाटल्यान येचें भारी रिस्केचें आनी अपायाचें म्हणून म्हजो अनुभव आनी म्हजी अभिप्राय. आनी एक विशय तेका म्हणल्यार भविष्य. आता थोडे घरांनी येतात या आसल्या कडेन येतात मागीर थोडे कालें करतात म्हणून सांगल्यार आनी एका लाडे विचारूंक येतात हात पळोवन गी तोंड पळोवन गी कालेंक सांगतात गी ताज्या मागीर थोड्यांक एक कालें म्हणून सांगल्यार एक हॉबी या हॅबीट म्हणल्यार बरी आसता सवय कालें म्हळ्यार पेपर आयिल्ल्या तक्षण पळोवचें पयलीं पळोवचें तें आज कालें आसा हांगा म्हणून नक्षत्र प्रमाणे तातूंत काल्या खातीर पळयता तें कांय सोमान न्ही तें कांय कोणें भविश्य सांगचें न्ही बीर म्हणून सांगल्यार ना तें सायंटिफीक तें स्टडी करना आनी परत घाला म्हणटात असलें कांय आसा गी एकल्या मनशान कित्याक म्हळ्यार सामान्य जावन आमकां कळचे प्रमाणे आमी आज मुसोर मात्र पळयलां देव मात्र मुखार पळयता कोणें मनशान मुखार अशें आसा म्हणून पळोवन कांय सांगचें बरी आसा गी हॉरोस्कोप म्हणटात वय कोणी जर असल्या संगतींचेर हुंदोवन आपली जिणी मांडून हाडता तो रेवेर घर बांदलेले हाडटा बरी कित्याक म्हळ्यार पावस आयलो आवर सायडले जड वारें मारले आनी तें कोसळून पडलें कित्याक म्हळ्यार असले संगती सांगतेल्यांची जिणी जायते फावटी तांकां मुखार घालूं जाता तांकां कळीत ना तें हास्यास्पद घरा विशयान तांणी सांगचें आनी तांकांच कितें जाता जाता हें एका रितीचें बिजनेस आनी कालें म्हणटात मनशाची मत पिशार घालच्याक एक एंटरटेनमेंटा खातीर कोणी वाचता जाल्यार तांकां मस्त जोक्स आसात देखून ते वाशेत एक दाखलो दिवचो तर जर भविश्य कितें जाता फाल्यां तूं वाचताय गी मरताय गी म्हणून सांगून जाल्लें तर एअरपोर्टांत विमान सोडच्या पयलें एकल्याक असल्या बसून तूं आतां सांग हें विमान सेफली लँड जाता की ना गी सांग आमी सेक्युरिटी चेक करचें म्हणना मेटल टेस्ट करचें म्हणना पेट्रोल इंजीन टेस्ट करचें म्हणना कित्याक म्हळ्यार वो मनीस सांगूंक शकता हें विमान लँड जाता की ना आमकां गरजेचें कालें बसून सेफली पावूंक जाय त्या मनशाक सांगयत न्ही गे हें विमान उपता या ना पावता या ना तितल्यान पावता न्ही आमकां पूण आमी हाल्ली सुटकेस घालन हाल्ली वस्तू घालन तातूंत बॉम्ब आसा गी तातूंत हें आसा गी इंजीन सोमा आसा गी वारें बरें आसा गी ना गी म्हूण कित्याक करचें तर अर्थ इतलोच नीज जावन खंयच्या संगतींनी आमकां असले संगती आसात म्हणून प्रूव करून जावचे कडेन हे मनीस नात ते खंय खेळटात अस्कत दुबावी गोंदळांत आशिल्ल्या आनी जिणेंत समस्या आशिल्ल्या मनशांच्या मतीचेर घालचो हो एक खेळ भविश्य तुमी सांगले बरें कोणाक कळीत आसा देवाक कळीत आसा देव आमकां रचलोलो आनी आमकां राखचो सांबाळचो सगळी आमची हिस्ट्री ताचे कडेन आसा देखून ताका ताच्या कुशे प्रकार सगळी आमच्या जिणेंत कितें मांडावळ आसा ती ताका कळीत आसा देखून ताका मात्र आमी बरोवसून जेवंक जाय शिसांनी सारलें सोम्या हें घडटलें केदाळ आनी कशें तांचे म्हळें तो वेळ आनी ती घडी बाप मात जाना देव मात जाना देखून असल्या भवार्थान कोण जी येता ताची जिणी सदांनी संतोश जाता आमच्या जिणेच्या हर एकल्याच्या जिणेंत बरें घडटा हर एकल्याच्या जिणेंत वायट घडटा म्हज्या जिणेंत जायतीं अवघडां घडल्यात 10 वर्सां आदीं 5 वर्सां आदीं घडलीं आज पळयत आसतना म्हाका देवाचो हात तातूंत मांडावळ कितें देव म्हाका शिकोवंक तातूंत सोदतालो तें म्हाका आज समजता त्या दीस म्हाका समजोना कित्याक म्हळ्यार म्हजें हार्ड डिस्क
म्हजो मांडो वय म्हजी सकत तितली अस्कत आं आं देव वायट आतावनी बरें करूंक शकता तें म्हाका कळ्ळें 10 वर्सां उपरांत. आं आं आतां आज कितें जाता तातूंत कितें बरें आसा म्हूण म्हाका समजूंक बारीकच, पूण देवा कळिता तें म्हाका आनी एक 2 वर्सां उपरांत कळिता. तशें म्हणटा आसतना आमी कोणी मनशांचेर हुंदोवन तो कितें सांगता तें जाता पतयोवचें आनी तें करचें. एंटरटेनमेंटा खातीर कोणी करता जाल्यार कांय करना, पूण तेंच पतयोवचें म्हळ्यार आमी पतयेचें जाल्लें देवाचें उतार वय बायबल वय तातूंत सांगलां जायत्यांक तो दुबाव जेतून सांगलें जाता की ना गी म्हणलो दुबाव. पूण खंयच्याय मनशान 1000 2000 काडून ताच्या पब्लिसिटी खातीर ताणें बसून कंप्युटरार टायप करून तिसलें इशलें तिशीन घालून सांगलें तें जाता म्हणलें जायचं जाणां. देखून हे आमच्या अस्कत मनांचेर असल्या प्रभावी मनशांनी माणसो एक खेळ. देखून ह्या संगते विशयान कांय आमी कन करची नाका. ताणें सांगले वरी बरेंय जायना वायटय जायना, पूण बरें आनी वायट आमच्या जिणेचो एक वांटो. बेसांवां आनी कश्ट आमच्या जिणेचो एक वांटो, पूण देव जाणा. हय मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत साबार दुबाव असतात. थोडे फावटी आमच्या अंतस्करणांत हे कांतवणें आसता आनी ताच्या मागीर हें सारकें वैगिनी केल्लें हांवें तें देवाक विरोध जाता गी अशें जाल्यार साबार संगती आमच्या जिणेंत असतात. आनी तांचे पैकी जायत्या संगतींक आज आमकां खंडीसावनी जबाब मेळ्ळ्या म्हणून हांव पातयेतां आनी तुमकां तें भोगलां म्हणून हांव चिंततां. आनी ह्या संगतींक अशें जाल्यार संगतींक आमकां बरी सूक्त जाणवाई आज आमकां दिल्या फादर दोतोर लिओ लासरादो सेमिनारीचो प्राध्यापक. तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान हांव फादर लिओक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. तुमकां समर्थ आनी सवालां ह्या कार्यक्रमाचेर कसलीं सवालां विचारूंक आसा जाल्यार ह्या हाका समान जावन कसले दुबाव आसात जाल्यार तुमी ते दयेकरून विचार येता. वॉट्सॅप नंबर आसा 9449821580 आनी एक नंबर आसा 9449825580 आनी ईमेल आसा onilds@gmail.com. परत हे पटी मेळटा पर्यंत तुमकां समेजता की देव बरें करूं. समट आणि सावाला
तुमसार जाता असताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाटता असल्यान कडपा सारक्या भाव वाटता वाडल्यार खऱ्या भाव वाटतान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार मुरी माईक उलो मारता असताना सडई आमचो भावार सांता भक्तांची जिणी नियाळताना सडई आमचो भावार आराधन नवीन भक्तीन करता असताना सडई आमचो भावार मागणी रसार करून परताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाटता असल्यान कडपा सारक्या भाव वाटता वाडल्यार खऱ्या भाव वाटतान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर आणि सांत आंतोन आसऱ्याच्या फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.